गांव आसा 150 मिटरांचेर शेत आसा हे कितें जातलें गांवचें फाल्यां ते अश्यो फिश मिल जाल्यार आमी नाका धरून गांव भोंवचें पडटलें कितले हांगा कितें तयार जातले ते सगळे हांगा न्हंय सुट्टले. केपें खोला हांगा येवपी फिश मिल प्रकल्पाक विरोध करपा खातीर खोला पंचायत वाठारांतले थळावे पारेमोल पाडी वाठारांत एकठांय जाले. सरकार वा हेर खंयच्याच अधिकाऱ्या कडल्यान अजून मेरेन कसली सुचोवणी पंचायतीक मेळूंक ना अशें आमदार एल्टन डिकोस्टा हाणें सांगलें. केपेंच्या खोला वाठारांतल्या लोकांनी फिश मिल प्रकल्पाक खर विरोध केला. ह्या प्रकल्पाक लागून लागसरची न्हंय आनी शेताभाटांचे भोव प्रमाणांत लुकसाण जातले. हो फिश मिल प्रोजेक्ट तळाव्यांची जीण काळखांत घालतलो. लोकांक नाका जाल्यार हो प्रकल्प जबरदस्ती माथ्यार थापचो न्हय. सरकारान आमकां उदकाक पादिशेर करचें न्हय. थळाव्यांचे सरकाराक गाराणें. आयकात तांचे उतफर्के. पयलीं गेल्ले टेनवरां म्हगे बायल सरपंच आशिल्ली तेन्ना हांगा असोच आवाज जाल्लो की हांगा फिश मिल जाता तेन्ना पूण ह्या सायटीन न्ही आमकां ती सायड दाखयिल्ली जी खोल पंचायती एरियेक जमीन तातूंत पडटाली. तेन्ना आमी ताका नोटीस बीट काडून ताका आपयन हाडून सगळें स्टॉप केल्लें आनी ताणें ती सगळे फाटीं घेतिल्ले. आमी कलेक्टराक डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार सगळ्याक कंप्लेन केल्ली आनी तांणी तलाटी बी धाडून इन्क्वायर करून ते स्टॉप जाल्ले. आतां परत आवाज जालो की तें हांगा जाता तेन्ना तें हांगा जावपा जायना. ताजें मेन कारण म्हणल्यार हांगा गांवचो वाडो आसा आनी त्या वाड्यार हांगा सकयल जी न्हंय आहा ताची न्हंयचें उदक सगळें पारेमळ कुडय कारेगाळ आनी आंबडे हे सद्या पितात आनी ताजे नंतर साळेऱ्या ते व्हांवन वता न्हंय वता आनी ताजे नंतर आमी एक एस्टिमेट केल्लो पंचायतीक जवळ 2 कोटीचो 1 करोड 83 लाख. तो एस्टिमेट कितली पाटी वता वयर गव्हर्मेंटा म्हळ्यार आनी तो येता टेंडर जायना आनी कितें जायना म्हणटा. पूण ताजे मदली कितें ही भानगड अशें काय दिसता म्हाका हे फिश मिलाची उदक तातूंत सोडूं जाय आनी तें उदक मागीर लोकांक दिवपा पडलें जाल्यार इश्यू जातलो अशें कितें आशिल्लें काय दिसता. कारण सदां आयकताले की आमी साळावलीचें उदक हाडप साळावलीचें उदक जें आतां मलऱ्याक गवळार आनी कुड्ड्या येता तें तांकां दिसा 1 वर मेळना आनी तें आमकां खंयच्यान मेळटलें. आनी आमकां जर हें उदक मेळ्ळें जाल्यार आमकां वागोवणे तळप लागून सगळे कोणाक उदकाचें नांव कोणूच काडचें ना. आनी हो जर प्रोजेक्ट हांगा आयलो जाल्यार तें उदक आनी आमकां मेळचें ना आनी मोर देन 50% खोलचे तशें आगोनीचे लोक दुयेंत पडटले. हम असेंब्ली बोर्ड मन दवरला ते खंयचे भायले लोक येवन म्हाका गाडी मारता एल्टन आनी ते बोंड उडयन. अरे आमकां नाका आमगे गांवकारांक नाका ते दुसऱ्यांक भायले आनी कित्याक करपाचें. आमगे लोकांक मेळपा मेरा आज आमगे लोकांक जाग ना. हे एसटी भावान हे जमीन दोंगर राखलो म्हूण आज हे आहा हे दोंगरांनी तांकां फॉरेस्ट फॉरेस्टान तेंगे अजून सर्टिफिकेट मेळ्ळाय. तेंगे तो एक बारके रोस्ट केलो जाल्यार तेंकां आमगे स्वता पयशा वाडो रोस्ट हाडायले तेमी थिंगा फॉरेस्टान. सो हे लोकांक तर तेंगे हक मेळना तुमकां बाकी कित्याक जाय आमकां. हे लोक हिंगा स्थानीक लोक मरे. आज तुम्ही किती डिसिजन घेतले हांगा? आमी डिसिजन केला पयलीं सद्याक ते मात म्हाका मेमोरेंडम दिला आनी बेस्ड ऑन दॅट मेमोरेंडम आय विल आस्क द गव्हर्मेंट बाबा इफ द पंचायत इज सेइंग की आमकडे कांय प्रपोजल ना सरकारान समज तरी कितें आनी हुंच्या बोर्डान लायक इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड आनी जायते बोर्ड आहे सरकाराले तितूंतल्यान एप्रूव केलें काय म्हूण. सो एप्रूव केला जाल्यार म्हाका दिसता सरकारान हो ते कोण एजन्सीन हो ते कोण फॉर्मान येवन लोकांक बसोवपाचें दोनूय पंचायतीक ग्रामसभा येवपाचें आनी हे तेजे प्रपोजल मांडपाचो. आमी अशें कोताय देन इट इज फॉर द पीपल टू डिसायड. लोकांक डिसायड एंड ऑफ द डे पीपल आर सुप्रीम. लोक गांवचो लोक सुप्रीम. लोकांक जाय तें जावपा जाय लोकांक नाका तें जावपा नाका. आनी हेजो MLA म्हगेलें मत तशेंच की लोकांक जाय तें जावपा जाय लोकांक नाका तें आमकां नाका. दॅट इज द फायनल लायन. तेन्ना ह्या प्रोजेक्ट जेन्ना आमी TCP डायरेक्टर्स फूड एंड ड्रग्स डायरेक्टर्स आनी पॉल्युशन बोर्ड सगळ्यांक आयिल्ले सगळ्यांक कंबायन घेवन तेका आमी हिंगा ब्लॉक केलो तेका टेबल बाबा दिलो आमी. आनी तेन्ना व्हडबाबान आनी अण्णान आमी डिमांड केलो जो पर्यंत आमी आसा तो पर्यंत प्रोजेक्ट आमकां आवाज दिवची नाय. हे ती मिशन लेंथ करून आमी 2017 अजून परत प्रोजेक्ट पेंडींग आशिल्लो. आयज कोण तेंका परत सपोर्ट केला तर म्हाका खबर ना. म्हाका एक परत मेसेज आयली अशें परत तुजी गांव परत जाता म्हणून आनी परत विचारल्यार कशें जाता तें पळोवया अशें. पूण तें वाक्य तुमी जाल्लें दुसऱ्या मनशाक विचारलें तो म्हणपालो अशें तुका गांवांत जॉब मेळटलो गांवांत आनी कितें मेळटा गांव जमनी डिमांड येतलो अशें सांगपा लागून. पण जमनी जर डिमांड येतलो गांवांत जमीन आसा न्ही रेट दिवपा खातीर ह्या फिश मिला खातीर गांव तो कितलो लोकांक जॉब दिवंक शकतलो हें शक्य ना. आनी तशेंच ह्या न्हंयचेर उदक आज कमी 10,000 लोक तरी उदकाचेर डिपेंड आसात. आमच्या पारेमा आसा कुडय आसा कारेगाळ आसा साळेरी आसा आगोंद पंचायत आसा. जेणे करून हो जो फिश मिलांक जालो जाल्यार आमी टोटल म्हण त्या उदकाक फॉल्ट जातले. सो हांव सगळ्या लोकांक मागता की हो आमकां फिश मिलांक येवपाक जायना. ही आमची कळकळीची विनंती आसा. आनी तशेंच हांव एक सरकाराक सांगूंक सोदतां
की असो नाचता प्रोजेक्ट तुवें हांगा हाडचो न्ही आनी हो प्रोजेक्ट ताका म्हणजे अल्टन आमदारान सरान ताका सपोर्ट करचो हो मुगे फूल आसा आनी तशेंच ह्या गांवचे पळय हांगा एक प्रायमरी स्कूल आहा हांगा कितें एक 150 मिटरांचेर गांव आसा 150 मिटरांचेर शेत आसा हें कितें जातलें गांवचें फाल्यां ते अश्यो फिश मिल जाल्यार आमी नाका धरून गांव भोंवचें पडटलें कितले हांगा किडी तयार जातले ते सगळे हांगा न्हंय सुट्टले हो सगळो गांवचो इफेक्ट जातलो सो आमची एक विनंती गांवच्या लोकांची विनंती हो प्रोजेक्ट हांगा नाका तुका जाल्यार आनी खंय शिफ्ट कर आमचो कांय अपोज ना आनी हांव एक सरकाराक विनंती आमच्या सीएमा रिक्वेस्ट करता की हो प्रोजेक्ट तुमकां हाडनाका तशें आमचे फिशर मिनिस्टर निलकंठ हळदणकर सांगता हो फिश मिल तूं हांगा हाडनाका यू कांट गिव द परमिशन टू अलाउ सच टायप ऑफ प्रोजेक्ट आमकां लागून आमगे बारीक भुरगीं आहा सगळं आमी मागीर ते घाणीन की रावों जावपाना आमच्यानी ना त्या टिमाच्या गव्हर्मेंटान रिस्क घेवन बंद करपा आहाय आमगे उदक पळय आमगे चालो उदक आमगे तें खावपा आहाय तें आमकां नाका तें उदक खायलें जाल्यार आतां सांगलें एकट्या आमकां किडनी हिंगा चड जाता म्हणून आनी ते किडनी जावन आमी मेले जाल्यार हिंगा अर्देक मरून गेली हिंगा भुरगीं ना कोण ना आमगे हें म्हणटा मातशें गव्हर्मेंटान बंद करपा आहाय आणि आमची गावात सगळी गरीब आसा सो ताका लागून कोण कांयच करूंक शकना गांव सोडून सुद्दां गेले जाल्यार कोणाक इतली पॉसिबल ना कशें करपा सारकें सगळीं फक्त शेती करता पोर्स करता मिरसांगो रोयता सगळे ह्या उदकाचेरच जगता सगळीं आणि तेंच उदक आमी पंप घालून डायरेक्ट आमी तेंच पिता आणि खंयच्याच उदकाची सोय ना आमकां सो ताका लागून ही बंद करची मीर पिक्चर करपाक चलता आमकां हें नाका आमगे धंदो सगळे धंदो ह्या उदकाचेर जगता आमी शेत मिरसांगो सगळे हाडला बिळा बांदे सगळे हेजेर आमी जगता हें आमकां बंद करचें गव्हर्मेंटान आमकां नाका हें उदका धंद्यार ह्या उदकाचे धंदो सगळे वेवस्थीत करता आमी हेजेरूच किसान येयली बुकेन येयली त्या येयली गोटो गोटो उदक पिता आमी त्या उदक पीत म्हणटा ते सगळे जंतू सगळे पटावन गेला आमगेल्या किडी जाता सगळें जाता मागीर ते उदक आमी खावपाचें ते तुमी बंद करपाचें फिश मिल जर जाली जाल्यार भायले लोक येवन हांगा काम करतले तर आमकां बायलां चेडवांक भायर भोंवपाक सुद्दां प्रॉब्लेम जाता कित्याक आतां मोस्टली तश्यो केसीस चालू आसा सो आमकां बीन भंय आसा कित्याक भायले लोक येयले कोण कितें करतले कांय सांगपाक शकना आमकां बी मातशें रिस्क आसा भायर भोंवपाक आमच्या गांवांत तर आमी भिवून भोंवता जाल्यार कितें जातलें मागीर त्या फाटल्यान आनीची बी भुरगीं आसा एकटे भुरगीं भोंवपा यार मोस्टली केसीस तेच चालू आसा किडनॅपिंग आनी सगळें चालू आसा सो आमकां भुरग्यां भंय आसा की भायले लोक आतां बिल्डींग बांदपा येतले जर त्या घाटी भायले कोण कोण येतले मागीर आमकां भंय आसा भुरगीं भोंवपाक चान्स ना गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आनी संगीता ओली.